खुशी भोगता इतलेच खातीर की 50 वर्सां आयज आमी कोंकणी भितर कंप्लीट केल्ली आसा नाट्य महोत्सव आनी तातूंत भितर अनेक नाटकां आमी तयार केल्ली आसात. आतां फाल्यां सुद्दां जेन्ना फॉर्मल फंक्शन जाले उपरांत सत्कार सोहळे जाले उपरांत एक आमी नाटक हें दाखोवपाचें नाटक प्रयोग दाखोवपाचे आसात पिंपळ पेटला म्हणून आनी त्या नाटक सुद्दां पडले गांवांत बरयल्ले आसात आनी तेच नाटक आमच्या कलाकारांचे रेपर्टरी आमचे जे कलाकारांच्या हांगा आमी बसयल्ले आसात. म्हणजे ताचो प्रयोग सुद्दां आमी फाल्यां तेजे साजरे करतले जे फॉर्मल फंक्शन जाले उपरांत आनी तो प्रयोग फाल्यां हांगा जाले उपरांत परत ताबडतोब तो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांखळी रवींद्र भवनाकय तो दाखोवपाक सांगले आसा थंय जावपाचें आसा आनी तेजे उपरांत बाकीच्या रवींद्र भवन राजीव कला मंदिराच्या बाकीच्या भागांनी आमी ते दाखोवन करीत आसता. म्हणटकीच कोंकणीच्या मळाचेर जेंचो जो अचिवमेंट आहा जेणे जेणे कार्य केल्लें आसा तेंच्या सगळ्यांक म्हणत तेंचो आयज याद करून दिसता की 50 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर आयज खूब अनमोल अशें कार्य आज कोंकणीच्या मळाचेर नाटकाच्या मळाचेर तेणी केल्लें आसा. तुमकां तुमचे कडेन सगळ्या कडेन प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तुमचे कडसून एक हे तुमी फाल्यां येवपाचेच त्याच बरोबर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या समस्त गोंयकारांक किंवा कलाकारांक एक अपील आसा किंवा आमंत्रण आसा तुमी सगळ्यांनी 50 वर्सां साजरी करता ज्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी येवचें वाटेकडेन जावचें. कितली नाटकां टोटल नाटकां कितली जाली 50 वर्सां भितर कितें फिगर आहा तुमचे कशें फिगर कशें 50 वर्सांचो आमचो नियाळ आसा. हय तो नियाळ संबंद अजून पुस्तक आसा फाल्यां आमी रिलीज करतले. हय कितली तुमचे कडेन नाटकां कितली जाली कितली महोत्सव कितली नाटकां जाली ते डिटेल ना सगळे करपा खातीर आमचे एक्सपर्ट लोकांची एक कमिटीची नेमणूक केल्ली ज्या फिल्डांतले एक्सपर्ट लोक आसले 500 लोकांची नेमणूक केल्ली आनी त्या कमिटीनी गेली म्हयनो 1.5 म्हयनो काम केल्लें आसा. सविस्तर आयज सुद्दां लेखन 25 वर्सां कंप्लीट जाली तेन्ना एक बूक रिलीज केल्ली आनी आयज 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या त्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दीचो सगळो एक बुकाचेर ते फाल्यां रिलीज करतले. पण कितली टोटल नाटकां आहा ती फिगर ना तुमचे कडेन आतां तितून आहा म्हणटा तुका खबर आसपाक जाय तितून आहा जाल्यार तर सांग न्हू कितें फाल्यां आतां एक्झॅक्टली हांगा फिगर ना. 50 जाले कितले पार्टिसिपंट आसले एवरी इयर आनी कितलो फिगर तो ना तुमचे कडेन आतां नाटकां एक कॉम्पिटिशन आहा हय कितली 10-15 जे पंगडे आसता ते पार्टिसिपेट जाता त्या प्रमाणे तो हय ओवरऑल 50 वर्सान कितले जाले ते खबर ना. रिकॉर्ड पण आसतलो रिकॉर्ड आमी दिता फाल्यां रफली सो आमी प्रोग्राम तेजे प्रिंट केल्या सगळे 50 वर्साचे प्रोग्राम प्रिंट केले. प्रिंट केल्या तितून लिस्ट आसतली नाटकां कितली आहा ती बुकाचे आल्या पण हेतू भितर काय आयक हेतू भितर काय सिक्रेट ना आनी कांय ना. फाल्यां जेन्ना बूक रिलीज जातलो तेन्ना सविस्तर आज पर्यंत येदे व्हडले अचिवमेंट जेन्ना करता पळय 50 वर्सां आनी इतली नाटकां तुमचे कडेन ताका लागून इतली नाटकां घडकेक आमी फाल्यां तुमकां आमंत्रण दिवपाक आमच्या सगळ्या लोकांक आनी कसो कार्यक्रम आसा ह्या सांगपा खातीर जर तुमी नाटकाची सविस्तर हेतू कांय सिक्रेट ना बुकाचेर आसात जाय जाल्यार म्हायती तुमकां सर्क्युलेट करूं शकता कशे कशे पद्दतीन कितले आज पर्यंत जाल्ले आसात कितली नाटक महोत्सव जाले कितली प्रोग्राम जाले कितली नाटकां जाली ही म्हायती आमी दिवं शकता. तेन्ना आमी बसलो दिवं शकता पण तुमकां आतां खबर ना घडली बुक येयला सर बुकान मेन्शन केला मरे ते नाटकां कितले सविस्तर दिले आज पर्यंत 50 वर्सांचे आदाराचेर आमी बूक बरयतात आनी सगळें मेन्शन केलां सगळें टोटल जें कितें आसा तेजे भायर तुमी आज जे विचारता तुमकां खबर ना ती म्हायती सुद्दां थंय मेळटली. तर 50 वर्सांच्या कोंकणी भितर जे आज पर्यंत अचिवमेंट जितले कार्य कलाकार मार्फत जाल्ले आसा आनी तेणी आज पर्यंत इतले आर्टिस्ट जालात आज पर्यंत इतली नाटकां जालात आज पर्यंत इतले महोत्सव जाले कितें सगळे सविस्तर 50 वर्सांचो जसो 25 वर्सां जाली तेन्ना एक बूक रिलीज जाल्लो तसोच 50 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर सगळे जे कितें कार्य आसा अचिवमेंट आहा बूक कोणें केला तुमी केला ना बूक आमी केला म्हणल्यार तुमी कोणाक अपॉयंट केला बुकाक आमी करपाक एक कमिटी नेमणूक केली तेजे भितर आमी हें केलें ताजो सगळो डिटेल घेवन म्हाजे कडेन असो आयिल्लो आसा ताजो ताजें विमोचन जालेलें पळय हे सपोज तो बूक आहा हे फाल्यां प्रिंटिंगान येता कळ्ळें न्ही. थोडे डिटेल सांग न्हू भितरले मेन प्रोग्राम आमी फॉर्मल फंक्शन 5 आसा आनी तेन्ना तेज्या पयलीं आमी 3 कार्यक्रम चालू जातलो आमचे 3 आमचे ब्लॅक बॉक्सांतल्यान थोडे कार्यक्रम चालू जातले संवाद आसतले ते आनी
हय तो पयलीं चालू जातले 2 वरांचे आनी 5 आमची क्लोजींग सेरेमनी ती 5 आमचे सविस्तर जांकां ह्या वर्साच्या नाटका भितर कोण कोण फर्स्ट नाटक आसतलें तांकां ते सुद्दां आमचे आसात. फर्स्ट नाटकाक आमी 1 लाख दितात, सेकेंड 75,000 दितात, थर्ड आमी 50,000 दितात. वेगवेगळे भितर लेखना भितर वेगवेगळे भितर कलाकारां भितर सगळ्यांक वेगवेगळे ते दिवप जातले आनी ताजे भायर मागीर काही ओरो सत्कार जातले जे इतल्या वर्साच्या कार्या बद्दल आनी मेन भोवमान जातलो सत्कार जातलो तो उल्लेख बाब ताच्या भायर आनी 15-16 एवॉर्ड आसतात 30 award. आनी 30 टोटल 30 जाता. हो एक मेन आसा. ते बाकीचे कितें आहा तेंचें नांव सांग न्हू कितें आहा तें. 30 जाणांचो सत्कार करपाचें नांव आतां सांगू ना पूण ते कितें म्हणून सत्कार दिता तांकां पण तांकां कितें म्हणून करतले ते सांग न्हू कसलो अवॉर्ड तो. फाल्यां आयकाय तुमी एक सांगता तुमी सगळी म्हायती जर आतां तुमकां जर हें केलें फाल्यां तुमी सगळी फाल्यां तुमी एटेंड जाया मुद्दम सविस्तर नाल्यार फाल्यांची म्हायती सगळी आजूच घालून तुमकां फाल्यां काय मेळचें ना. जे फाल्यां कितें कितें आमी हें दाखयतले कितें आसतलें तुमी सामकें आसपा जाय थंय. तेजे उपरांत नाटकूय पळोवपा रावप. वर्षी आमकां पयलें नाटक दिसता आनी मागीर म्हायती पेकेट खूब पयलीं मेळटा न्हू. नाटक फाल्यां तो पिंपळ पेटला म्हणून जे आमचे फाल्यां मराठी ते कोंकणी 50 वर्सां आमी कोंकणीचे बरयता. तर तुमी आतां पयलीं नायकान बरयल्ले जेजो फाल्यां आमी तांकां भोवमान करता पळय त्या कोंकणी नायकाचो तुमी नाटक ते आनी ते नाटक आमी बसयल्ले आसा म्हणजे आमच्या कलाकारांनी व्हरून बसयल्ले आसा. तर तुमी येयलेल्या कितलीं नाटकां जाल्या तुमी येयलेल्या कितलीं नाटकां जाल्या कितलीं नाटकां जालें म्हणल्यार आमी कलाकारांनी तयारी केली म्हणटा काय डेली प्रोग्रेस जाता ती नाटकां तुमची आतां ना ना पळय आमी येयल्ल्याक आतांच आमी रेपरेटरी आमची चालू केल्ली आसा. धरती आबा म्हणून ते पयलीं नाटक एक जालें तेजे उपरांत हें नाटक आतां आमचें आतां जाता पिंपळ पेटला हें सेकेंड नाटक आतां आनी आतां फूल फ्लॅज आमचें हें जावन आतां नाटकां आमी चालू आतां कला कितें बंद करपाचें नाटकां सद्या जाल्लीं आसा. जे आमचें पयलीं नाटक जाल्लें आमचें धरती आबा ताजेर आमी दिल्लीक सुद्दां जे आमी हांगा सुद्दां आमी दाखोवप जालें दिल्लीच्यान दाखयल्ले आमी प्रयोग जालो दिल्ली सुद्दां प्रयोग जालो आमचो आनी हे सेकेंड नाटक आनी हेजे उपरांत आमचे कंटिन्यू सगळे कार्यक्रम दिले 50 वर्साचे 50 कार्यक्रम दिले. फाल्यां येवचें आनी तुमचे मागपा सगळे गोंयकारांक आपोवचें सगळ्यांनी पावपा जाय. 50 नाटकां गेल्यार तियात्राक 50 जाली केली न्हू करूं मोठी केली मोठ्या प्रमाणात केल्या तुम्ही ना तियात्र हांगा मिक्स करप ना आयज आमी नाटकाचे विशय तूं ताजेर विचारल्यार म्हाका वेगळें सांगतलो पण सगळें हांगा मिक्स केला मागीर आता 50 वर्सां जाल्या कॉम्पिटिशनाक या आता फ्युचरान नाटकाचो प्रायस बी वाडोवपाचो विचार हे आता हेजें स्वरूप जें आतां आमी आज पर्यंत 1 लाख जो प्रायज आसा फर्स्ट प्रायज ते गेली 10 वर्सां जाली. विष्णू बाबा स्वर्गीय आमचे विष्णू वाघर बाबा आसले त्या टायमाक तेणें तो 1 लाख केल्लो 1,75,000 आनी 50 तेजे आतां आज सुद्दां आमी काल डिस्कस केल्ले आसा की हो जो हे वाडपा जाय की 10 वर्सां जाली एकूच आहा म्हणजे फुडाराक प्रयत्न आसतलो की हेजेर आनीकूय थोडो वाड जावची तो फुडाराक कितली ते अजून डिसायड केला पूण वाड जातली जावं नाही सध्या आमी आज आज उलयता सविस्तर ते हाडलेली कोंकणी आमची जे नाट्य तेजेर उलयता ते वाडपा जाय प्रायज मनी म्हणजे वाडपा न्ही कॉन्सलाची मिटींगेक तेका रावला आमी कॉन्सलाची मिटींग जाली जेन्ना कॉन्सल मिटींगेक थरयतले ना फाल्यांचो लास्ट अशें न्ही आमी ऑगस्टा साकून जशें आमी हें म्हणटा एका कोर्सान आमकां दिल्लें आसा ऑगस्टा साकून आमकां काम करपा खातीर दिवपा खातीर अशें म्हणून केन्ना कितले म्हयने अशें न्ही कसो काम कशें आसतलें तेजें डिसेंबर पर्यंत म्हणजे पिरियडी मार्फत काम काही काम चालू आसता तुम्ही काम करसून डिसेंबर पर्यंत आसतलें आता परत काम जावन परत चालू सगळें चालू ऍक्टिव्हिटी चालू आहा. डिसेंबर पर्यंत थोडे ऑगस्टा साकून आमी हें करून अशें ठरयलां की कार्यक्रम ऑगस्टा साकून थोडे स्टॉप डिसेंबर पर्यंत टायम अशें म्हणले ते जाय सर पण टायम आहे की आमी तुमकां विचारीत आसा करंट स्टेटस ऑफ कला अकॅडमी तुमी आमकां सदांच सांगलेलें हांव सांगता वॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ कला अकॅडमी स्टेटस पळोवपाक गेल्यार कलाकारांची एक्टिविटीज कांयच बंद ना
दुसरे हे सगळे कार्यक्रम आजपर्यंत बंद पडलेले ते आम्ही परत चालू करतात सुरुवात केल्या चालू झाल्या बी याच्यावर एक चालू झाले असत आणि ते कार्यक्रम खंयच्याच बंद नसता म्हणजे आणि नवे खूप पहिले कालांतराने ते बंद झाले ते सगळे आम्ही चालू केले असतात ऍक्टिव्हिटी सगळं चालू झाले असतात आता थोडेसे जे काम आता सुद्धा व्हायचे काम थोडे आणि परत पुढे आमचे एम एस सरकार जरा त्यांचं ते अटेंड करतात त्या कमिटीमध्ये असतात म्हणजे जर बाकीचे पीडब्ल्यूडी मार्फतचे काही बारीक कामं असली ती केली सुद्धा आणि परत आमच्या ऍक्टिव्हिटी चालू झाला काल पण सुद्धा आमचे बऱ्याचशा फंक्शन ते झाला फंक्शन चालू असतात पहिल्याच्या फंक्शनवर सहीच जातले म्हणजे तशी काही खंयच्याच फंक्शन बंद झालेला ऍक्टिव्हिटी चालू असतात आणि जो ऍक्टिव्हिटी आजपर्यंत बंद पडलेलो हांव पहिली पण सांगतात ज्यांना हे ताबो घेतले उपरांत आज एकच आम्ही हे लक्षात घेतले असं की कलाकारीचो एक दर्जो एक पहिलीपासून एक वेगळो आसा मोठा तो काही कालांतरान काही कमी वर्ष सतत झाले असतात ते आणि काही कार्यक्रमही बंद पडले ते कार्यक्रम परत पूर्वरत जावचे परत चालू जावचे हो हांवें हे केलं प्रयत्न केला असता आणि सुरवाती केल्या जे कार्यक्रम आजपर्यंत बंद पडलेले एका पाठोपाठ एक कार्यक्रम चालू असतात आणि आज चालू झाले असतात व्हॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्ट्रक्चर हा बरो स्टेबल सारका व्हॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्ट्रक्चर टास्क फोर्स बद्दल तुका टास्क फोर्स कमिटी फुड्या मीटिंग आणि त्यांनी आपले काही पॉईंट दिले असतात त्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्या ऑगस्टात हे करून ते करतले आता गट हा बिल्डिंग म्हणून काम चालू ह्या चालू आलं प्रोग्राम येस सो कितें आसा हितून तर दोन इश्यू आसा तुमकां खबर आसतलें कलागृहांचें रिनोवेशन काम जालें आणि त्याच्या नंतर आता त्या गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केली कितें आसा आणि ते रेग्युलरली मिटींग जाता आणि आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी सो तेका लागून चेअरमॅनान मात्र रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट ब्रीफ दिवचे ते स्टेटस दिवचो तितून तर दोन इश्यू आसा एक म्हणल्यार सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक हो एक्सपर्ट डिफरंट आसता तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अँड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द आसा सारको कितें जो फ्लॉस आसा ते सारकें करपाचें सो हे दोन डिफरंट तरेचे एक्सपर्ट आसा आता सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉइंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन तिनी जे इन्स्पेक्शन लास्ट 15 तारखेक 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा तिनी पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आणि आता तेजे सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा आता ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केल ते भितर कॉन्ट्रॅक्टरान तो रिपोर्ट येतकीर ते इमिडियटली रेक्टिफिकेशन जातले दीस इज रिस्पेक्ट टू सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक आता रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेथोडॉलॉजी टू बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स इफ एनी नोटीस बाय द एक्सपर्ट तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हूण तेका अपॉइंट केला गव्हर्मेंटान आता फक्त हय बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हूण तेका एंगेज केले कडेन आसा सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार थिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला पयर आमकां सांगले प्रमाणे मिटींग जावना मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें तेंगे अपॉइंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितें लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक ते प्रमाणे फायल मूव केल्ली आनी एप्रूव जालें म्हणून हांवें केलें अपॉइंट आतां नेक्स्ट मिटिंगान कन्फर्मेशन मेळटलें तिने एस्टिमेट दिला आता PWD दिली कडेन आसा तिंगे एक कितें आसा आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉइंट करतात ते प्रमाणे तिंगे कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो सो त्यो वाली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला दे वील इन्स्पेक्ट आणि दे वील गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेक आसा आनी कितें करेक्ट करपाचें तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडियटली ऑन द एमर्जन्सी बेजीस